नमस्कार पोया अपडेट खबरो कादोळे फॅब इंडियाच्या स्टोरात चेंजिंग रूमाकडे हिडन कॅमेरा दवरपी आरोपीक कोर्टा मुखार केले उबे सांज मेरेन रिमांडाचेर कोर्ट दितले निर्णय मिकीक मंत्रिमंडळांतल्यान काढलो मिकीन मंत्रिपदाचो दिलो राजीनामो मिकीक इंजिनियर मारपेट प्रकरण भुजले रिकामे जाल्ले मंत्रिपद मेळोवपाक सरकार पक्षांत खडेगांठ लॉबिंग जगभरातल्या क्रिस्तावां बरोबर गोंयच्या क्रिस्तावांनी पाळ्ळो गुड फ्रायडे येशूक खुर्साचेर चडयलो तो दीस चर्ची आनी कपेलांनी खासा मिसा येशूचो त्याग प्रेमाचो संदेश कोळगुटे एक्सिडेंटात 24 वर्साचो तरणाटो आगत्याक गेलो बसीक ओव्हरटेक करतना स्कूटरीक बसीचो धपको स्कूटर चलोवपी सुटलो फाटलो गेलो टायरा पोना आनी आय लिगाचो सिजनाक सापच कमी प्रतिसाद जीएफएचो अध्यक्ष एल्विस गोम्स म्हणटा ह्या गजालीक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनच जबाबदार खबरां विस्तारान कादोळे फॅब इंडियाच्या स्टोरात चेंजिंग रूमाकडे हिडन कॅमेरा दवरपी आरोपीक पुलिसांनी म्हापशा कोर्टा मुखार उबे केल्यात पुलिसांनी बचाव पक्षाची बाजू आयकल्या उपरांत 3:30 कोर्ट रिमांडा विशीं आदेश दितलो केंद्रीय एचआरडी मंत्री स्मृती इराणी फॅब इंडियांत गेल्ली तेन्ना ही गजाल तिच्या लक्षात आयली त्या उपरांत आमदार मायकलान पुलीस कागाळ केली आनी पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्ली कांदोळे फॅब इंडियाच्या स्टोरात चेंजिंग रूमाकडेन हिडन कॅमेरा दवरपी 4 आरोपींक शेनवारा म्हापशा कोर्टा मुखार उबे केले आरोपींनी मुद्दाम हिडन कॅमेरा बसयल्ल्याचो दावो करून आरोपींक पुलीस रिमांडार घेवपाचो यत्न पुलीस करतात जाल्यार बचाव पक्षान कॅमेरा ट्रायल रूमा भायर आशिल्ल्याचें म्हटलां दोनूय पक्षांची बाजू आयकले उपरांत सांजे कोर्ट आपलो निर्णय दितले इतले मजगती प्रुडंटान हे गजालीच्या मुळा मेरेन वचपाचो यत्न केलो स्टोर रूमांत लायल्लो हो कॅमेरा पळयात हो कॅमेरा चेंजिंग रूमा भायर स्टोरात आसा मात चेंजिंग रूमांतल्यान हो कॅमेरा स्पश्ट दिसता ताचो एंगल पळयल्यार प्रथम दर्शनी चेंजिंग रूमांतलें रिकॉर्डिंग शक्य आसा अशें दिसता केंद्रीय मनीसबळ उदरगत मंत्री स्मृती इराणी कांदोळेच्या फॅब इंडियाच्या स्टोरात कपडे घेवन गेल्ली चेंजिंग रूमांत गेल्ली तेन्ना थंयचो सीसीटीव्ही कॅमेरा चेंजिंग रूमाच्या वटेन आसा म्हूण तिच्या लक्षात आयलें तिणें रोखडेंच आपल्या घोवाक सांगलें आनी उपरांत कळंगूटच्या आमदाराक आपण हाडलो आमदार प्रमोद सावंत आनी बीजेपीचे कांय फुडारीय थंय पावले सीसीटीव्ही फुटेजीन बायला चेंज करताना दिसतात म्हूण मायकल म्हणटा She picked up some clothes and she went into the changing room and saw a camera from there are some holes for ventilation to come inside in the changing room but the camera was just outside the ventilation holes so those camera from the camera the lens was towards the changing room so easily privacy of a woman or a man can be seen through that camera recording. The recording shows that a lot of people who go in the changing room, we can see people removing the clothes out. स्टोरात आशिल्ल्या कांय लोकांनी ही घडणूक सांगली Changing room. Yeah, in the changing room there was a camera which you could record everything. Okay. You know, from when it is there. And then after he went and he saw in the control room and he saw everything you could see there, whatever was recorded. Camera was wrongly placed. It was peeping into the trial room. फॅब इंडियाचो एमडी म्हणटा स्टोरातले सामान कोणें उखलता काय ताचेर नदर दवरूंक सीसीटीव्ही कॅमेरा घाल्यात मात चेंजिंग रूमात कॅमेरा ना We have investigated this issue and we are still investigating it. Our team members have seen the recording and we have not detected any of what Mr. Michael Lobo, the honorable member of the Legislative Assembly, has said. कळंगूट पुलिसांकडे विनयभंगाचे प्रकरण नोंद जाला पुलिसांनी डीडीआर आणि हार्ड डिस्क जप्त केल्यात कांदोळेचो स्टोर सील केला परेश भगत राजीव पायनाके प्रशांत नायक आणि करीम लाखनीक पुलिसांनी भितर वडयल्या Under section 354 and 354 C IPC, 509 IPC and section 66 E of Information Technology Act.
During the investigation, we have conducted the Panchanama. We have attached the CCTV monitor and DVR where the entire footage is stored. We have taken into custody 4 male persons who were present in the store and who had access to the monitor whereby they could see the images captured by the camera of the CCTV. गृहमंत्र्यान प्रकरण क्रायम ब्रांचीक दिला. बाकीच्या स्टोरांनी असेच चेंजिंग रूम आणि कॅमेरा लायिल्ले आसा काय कितें ताचीय खंय पुलीस चवकशी करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मिकी पाशेकोचो मंत्रिपदाचो राजिनामो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मानून घेतलो. पार्सेकारान तो राजिनामो राज्यपालाक धाडून दिलो. शुक्रारा सकाळी आरडीए मंत्री मिकी पाशेकोन मुख्यमंत्र्याक आपलो राजिनामो दिल्लो. दुसरे वटेन हे केशीत मिकीन सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार अर्ज घाला अशें तो म्हणटा. मिकीच्या रित्या जाल्ल्या सुवातेर आतां नवो मंत्री कोण ताचेर सगळ्यांचीच नजर आसा. आरडीए मंत्री मिकी पाशेकोन निमणे मंत्रीपदाचो राजिनामो दिलो. वीज खात्याच्या इंजिनियराक मारबडे केल्ली म्हूण मिकीक हायकोर्टान ख्यास्त फर्मायल्ली. ताचेर मिकीन घाल्ली आव्हान याचिका सुप्रीम कोर्टान भायर मारिल्ली. ताका लागून हायकोर्टान दिल्लो आदेश लागू जाता. 6 म्हयन्यांची ख्यास्त आनी 1,500 रुपयांचो दंड न्यायालयान मिकीचेर घाल्लो. ह्या प्रकरणात दोशी थारिल्ल्यान मंत्रीपदाचो राजिनामो दिवंक फाटले कांय दीस मिकीचेर दबाव येतालो. Mickey has tendered his resignation this morning to the office of the Honorable Chief Minister. आणि त्याची रिव्ह्यू पेटिशन कोर्टान घातला तेणी. Review petition is still pending before the Honorable Supreme Court and review petition will come up sometime soon. ओके. आणि तांकां सरेंडर जावचें पडटलें न्हू आतां. Whatever legal provisions are to be followed will be followed and Mickey will act as per the law. मुख्यमंत्र्यान तो मानून घेवन राजिनामो राज्यपालाक धाडून दिलो. मुख्यमंत्री पार्सेकार सध्या भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे बसके खातीर बेंगळूर गेल्या. नॅशनल एक्झिक्युटिव्हाक लागून बेंगलोर आसा, पूण टेलिफोनिकली म्हज्या सेक्रेटरीन वाचून दाखयलो म्हाजो आनी टेलिफोनिकली आय हॅव गिवन माय कन्सेंट. इट हॅज बीन एक्सेप्टेड. मागीर आय हॅव इन्स्ट्रक्टेड हिम टू फॉरवर्ड द सेम. इन माय एबसेन्स हांवें म्हटलं यू टेक इट पर्सनली टू गव्हर्नमेंट. आतां वेकन्सी जाली सो कोणाक इंडक्ट करपाक शकता? ना कांय ना अजून कांय ठरोवंक ना. म्हज्या खात्यांनी 2 खातीं वाडली. मिकीन खंय सुप्रीम कोर्टान पुनर्विचार अर्ज घाला. ते अर्जाचो निकाल लागो मेरेन कादेन शरण येवपाची मिकीची तयारी ना. कादेन शरण येवंक मिकीक अजून 10 दिसांचो प्राझ आसा. तो मेरेन फुडल्या सप्तकान मिकीच्या पुनर्विचार याचिकेचेर सुप्रीम कोर्ट कितें निकाल दिता ताचेर मिकीचो राजकी फुडार थारतलो. दुसरे वटेन मिकीच्या जाग्यार आतां नवो मंत्री कोण जातलो हाचेर सगळ्यांची नजर. सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा ते म्हायती प्रमाण आनीक 1 म्हयनोभर तरी मंत्रिमंडळान सुवात रिती उरूं येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. जगभरातल्या क्रिस्तावांबरोबर गोंयच्या क्रिस्तावांनी गूड फ्रायडे पाळ्ळो. येशू खुर्साचेर चडयलो तो हो दीस. त्या निमतान इगर्जी आनी कपेलांनी खासा मिसा जाली. मनीस जाती खातीर येशून जे हाल सोंसले त्या प्रसंगाची याद करून पाद्रींनी येशूचो त्याग आनी प्रेमाचो संदेश मिसांतल्यान दिलो.
घेऊया एक विराम.